दिता आनी लोकांक हाय एक्सपेक्टेशन इट इज इन माय केपें कॉन्सेप्ट लोकांक हाय एक्सपेक्टेशन आहा सो दे आर मारता आय फुलफील द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल ऑफ केपें एंड इन लार्ज गोवा सो I will give my best to serve as a good legislator for Goa. You are an MLA such a one type of an MLA, so चार जादा आसलो डेप्युटी CM आसलो ताका डिफीट करून दिलेलो आसा सो तुमचेर लोकांचो कॉन्फिडन्स विश्वासूय खूब आसता सो कशें पळयता डेफिनेटली तेच सांगल तुका हांवें सो लोकां एक्सपेक्टेशन भरपूर आहाय सो हांव आय विल गिव माय बेस्ट टू लिव अप टू दॅट एक्सपेक्टेशन आनी करतलो आय विल गिव माय 100%. राजेश MLA फर्स्ट टाइम कशें पळयता खूब बरें दिसता कळ्ळें न्हू आमी रोलिंगेन आसूं किंवा ओपोजिशनान आसूं फक्त कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युन्सीचो डेव्हलपमेंट हो म्हजो मेन मुद्दो आसता इतलेंच आनी कांय ना जाता तितलें बेगीन आनी बरें करून दाखोवपाची इतलीच इच्छा आसता. आमदार नासतना देखून फाटल्या इतलीं वर्सां पळयत जाल्यार की राजेशाचें काम सोशल वर्क म्हणल्यार खूब पळयल्लें सो हें आतां प्लस पॉयंट जाता तुमकां आमदार जावन कितें सामको शुअर कित्याक इतले ते पायन म्हाजे स्वताचे घालून लोकांची कामां केल्लीं आसा आतां एक MLA म्हणून जाल्ल्या कारण म्हाजी कामां फास्ट जातलीं आनी म्हाका बरी कामां करपाक चान्स मेळटलो. ऑपोजिशनान कामां जातलीं न्ही आज शुअर जातली. वॉट इज द वन थिंग दॅट यू वूड लायक टू एश्योर कुमारजुवेकाराक कुमारजुवेकारान जें हांवें कितें प्रॉमीस केल्लें आसा तें सगळें फुलफील करतलो. थँक्यू. बाबा तुमच्या